नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक। आणि नॉर्मली जून म्हटल्या उपरांत एक बरो पावस आसता आणि पावसांतल्यान जी हिरवळ निर्माण जाता आत्ताच म्हणजे नुकतीच सुरवात जाता। एक बरो व्यू आमकां पळोवपाक मेळटा। भुरगे स्कुलाक वयतना बीन सारकी एक नवीन एक पिक्चर आमकां पळोवपाक मेळटा। बट ह्या फावटी आमी पळयतात की गरमी आसा आणि लास्ट इयर आमी ह्या दिसा जेन्ना मेळिल्ले तेन्ना बरो पावस पडटालो। सो म्हाका ती गोष्टी परत याद जाली तेजें कारण की लास्ट इयर आमी अशेंच एका व्यक्ती बरोबर उलयताले आणि तांच्या कडल्यान जायत्यो गोश्टी आमी जाणून घेतल्यो तांच्या लायफा बद्दल, समाजा बद्दल। हे सगळे उलयता आसतना ह्या वर्सा परत एक फावट आयच्याच दिसा आमी तांच्या बरोबर बसल्यात, गजाली करता। पूण पावस खूब कमी आसा। देवा कडेन मागया बेगीन पावस सुरू जाल्यार पुरो। आणि आयज तांचे कडेन उलोवपाचें एक खास रिजन म्हळ्यार अशें एक व्यक्तिमत्व जांच्यांनी स्वताच्या बळार एक येदे व्हडलें अंपायर निर्माण केलें, येदे व्हडलें एक आपलें एक नांव निर्माण केलें। ह्या समाजान एक कार्यकर्ते, एक समाजसेवक म्हणून तांणी आपलें नांव जोडलें। अशें एक व्यक्ती जांच्यांनी सदांच आपल्या पयलीं समाजाचो विचार केलो, समाज घडपाक जाय म्हणून जायत्यो गोश्टी केल्यो। तशेंच आजून सुद्धा, कारण खुबशे फावटी अशें जाता की लायफान जें कितें घडटा ताजे वयल्यान आपूण फुडें कितें करप, कितें करपाक जायना हाजेर खुबदां विचार केलो वता। पूण तांच्यांनी समाजाक सदांच पयलीं दवरून जी कामां केल्या ती आयज म्हाका दिसता तांकां फुडें सरपाक मदत करता। सो आमी सद्या आसा ती प्लेस सगळ्यान पयलीं सांगता तुमकां, ताजे वयल्यान तुमकां कळटलें की आमी कोणा बरोबर आसा। ते एंटीक मार्दळ पणजे जे एक सुंदर अशें रेस्टॉरंट आसा, थंयसर आमी आसा। आणि म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता हे जो व्यू आसा म्हाका जाल्यार खूब आवडला। नक्की हांगासर येया तुमी एकदां टू एक्सपिरियन्स दी बेस्ट फूड इन गोवा। आणि आमच्या बरोबर आसा एंटीक मार्दळ पणजे, एंटीक मार्दळ वेर्ना, तशेंच कॅफे अंत्रूज, एबीएस जो तुमी फीश एक्वेरियम पळयता, सगळ्यान बिगस्ट फीश एक्वेरियम इन गोवा, तांचे ओनर आमच्या बरोबर आसा प्रदीप शेटबाब। नमस्कार, येवकार। आणि सगळ्यान पयलीं सर तुमकां वाडदिवसाची हुनुनीत परबी। थँक्यू। आमी लास्ट इयर मेळिल्ले, ह्या फावटी परत एकदां मेळटा। कोविडा नंतरचें काम सुरू जालां, सगळे जाण बॅक टू नॉर्मल म्हणटा तशें। पण आतां हालीं केसीस वाडपाक लागल्या खऱ्यो, बट एक हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रीन आसल्या कारणान आय स्टार्ट वीथ दॅट पॉयंट की पोस्ट कोवीड सिच्युएशन कशें पळयता तुमी आतां? वास्तवीक हे जगभराचें संकट आसा ते एक इंडियन किंवा गोंयान किंवा आमच्या गांवांनी अशें ना। आनी वास्तवीक कोवीड हो महारोग जो येयलो तो एका पासून दुसऱ्यांक जाता म्हणून तो महारोग जालो। तो एकट्याकूच जाल्लो आनी तो थोडो थोडो जाल्लो जाल्यार व्हडलोसो तो प्रश्न येवचो नासलो। आनी तो एक नवीन जल्माक येयल्लो रोग आसल्या कारणान आनी तेजी लोकांक म्हायती नासल्या कारणान ह्या रोगा बद्दल चड लोकांनी त्रास घेतलो जिवाक। आज अभिमानान म्हाका अशें सांगून दिसता की हो कोवीड जरी जगभर इतको महाभयंकर रोग येयलो तो आमकांय तितून सफर करचें पडलें। पण आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन जे मॅनेजमेंट केलें ते वाखाणण्याजोगें आसा। नरेंद्र मोदीन जेन्ना सुरवातीक लॉकडावन डिक्लेअर केला मार्च 21 आनी मागीर तेणें वेगवेगळ्या लोकांक एक जाग्यार थाली हे करा, दिवे पेटया अशे जो कार्यक्रम सांगले तो लोकांनी खूब जाणांनी फकाणां केली की दिवे पेटोवन आनी ताळयो हे करून रोग वयता काय ना। लोकांक पयलीं मनांची तयारी करपाक दी आनी तेणें सिस्टमॅटीक पयलीं लोकांक एक केलें आनी एक करून तेणें जें आव्हान केलें की लॉकडावन आसा तेन्ना तुमी भायर सरूं नाका, मास्क घाला, सॅनिटायजेशन करा, जें कितें तेणें पळय लोकांक सांगलें तितून सिस्टमॅटिकली तेणें मॅनेज केलें। आमकांय पयलीं दिसतालें की आमची 130 कोटी पॉप्युलेशन आनी ह्या 30 कोटींक एखादो जर हो रोग येयलो जाल्यार कसो कंट्रोल जातलो। पण तेणें जे आपले तकलेन तेजे बरे एडवायजर, बरे डॉक्टराचे सल्ले अशें सगळें करून जो मॅनेजमेंट केलो। तुमी आतां हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रीन आसल्या कारणान तुमचे हॉटेल्स आसात। कोवीड सोंपल्या नंतर जो परत जो काळ सुरू जालो तो कसो कितें पळयता तुमी? बेगीन पिकअप जालो, कितें तुमकां प्रॉब्लम्स आयले, कशें पळयता तुमी ह्या गोश्टी? कोविडान आमकां त्रास जालेच,
पण तो कोवीड सोंपोन म्हणजे सादारणशे ऑक्टोबरा नंतर आमकां खबरूच ना कोवीड जाल्लो म्हणून. म्हणजे जशें नॉर्मल पयली लायफ आसलें बिफोर कोवीड आसलेले त्याच तरेचे गिरायक त्याच तरेचे लोक सुरवातीक मास्क बिक्स बांदून येयले. पण सादारण ऑक्टोबराच्या नंतर पळय तो फ्लो येयल्लो तर आमकां आतां खबर ना कोवीड म्हणून काल रावतलो. आमी सगळे विसरून गेले. इतक्या बऱ्यापैकी कस्टमर आसात त्याच तरेन येयले आनी सगळे आपले वेवसाय हे सगळे भोंवपाचे बिवपाचे. तरी प्रिकॉशन म्हणून आतां गव्हर्मेंटाचे तशें हें ना आदेश ना की मास्क घालपाक. तरी पूण थोडे लोक आतां मास्क घालता. ते प्रत्येक आपले काळजी घेता. म्हाका सांगात गोवा आतां अशें म्हणटा की ट्युरिजम हब कॅपिटल ऑफ ट्युरिजम जावपाक जाय अशें म्हणटात, ताच्या वाटेरूय वयतात. हे कितपत शक्य अशें दिसता तुमकां? कारण हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रीन आसल्या कारणान तुमचे हॉटेल आसल्या कारणान तुमकां हे लागींचो विशय आसतलो की गोंयांत ट्युरिस्ट येतात ताजे बद्दल तुमकां जाणविकाय हे सगळे. सो कितपत शक्य आसा की कॅपिटल ऑफ ट्युरिजम गोवा जावं शकता? जावं शकता असो न्हू. ऑलरेडी ट्युरिजम कॅपिटल हो आसा इंडियेचे. जर खंय तर गेले न्हू आनी हेजें उदाहरण जर घेतलो आमी नॅशनल लेवलचेर खंय जेन्ना इंडियेन वयता किंवा भोंवपाक वयता जाल्यार कोणी वळख केली काय ना. म्हणजे आमी गोंयचे म्हटल्या काय ना आमकां रेस्पेक्ट कित्याक लागून दिता. ह्या मनशा कडेन वळख करुया. मागीर ह्या मनशाचो गोंयान गेलो जाल्यार मागीर आमकां भोंवपाक हेजो उपयोग जातलो. अशें करून भरपूर लोक आमचे कडेन ज्या जाग्यार वयता पळय त्या जाग्यार म्हणजे आमकां तेजो फील व्हडलोसो ना. कारण आमी गांवांत रावपी लोक आसा. आतां हेजो फील जर आसा जाल्यार नॉर्थाक बागा कालांगूट कानोळे अशा जाग्यार सगळ्या जाणांक तो फील आसा. पण म्हाज्या सारकेलो दुर्बाट रावता पळय ताका ट्युरिस्ट म्हणल्यार कांय खबर ना. मागीर शिरोड्या सारकेल्लो आसा ताका कांय ना. फकत शिरोड्या कशें आसा की थंयसर अमास जाली काय ना कारवार पासून मुंबयचे लोक येता इतके पर्यंत खबर आसा. बट तो सुद्दां एक ट्युरिजमाचो भाग जावपाक शकता काय? कित्याक आतां हिंटरलँडान तुमी म्हळें की अमासेक शिरोड्या सगळे लोक येतात. अशी देवळां जायतीं आसा. तुमी दुर्बाटच्यान तुमी इतलो व्हडलो एम्पायर उबो केला. फोंड्या सारकिल्ल्या अंत्रूज म्हालान इतलीं देवळां आसा. दॅट कॅन बी द ट्युरिजम नेक्स्ट एट्रॅक्शन. म्हाका जर सल्लागार जाल्यार हांव सरकाराक बऱ्यापैकी सांगूंक शकता. उदाहरणांत आतां जशें इको फ्रेंडली ट्युरिजम म्हणटा तसो टेम्पल ट्युरिजम म्हणून आमच्यान करूं येता. मागीर आमचे हें आसता कुळागर आसा ह्या बद्दल दाखोवं येता. फोंड्या पळय जे पळय आतां महाल आसा ह्या फोंड्या महालान आमी टेम्पल ट्युरिजम हो एक कॉन्सेप्ट जर घेतलो जाल्यार आमचे कडेन कोवळ्या शांतादुर्गा म्हूण म्हालसा आसा, मंगेशी आसा, मागीर नागेशी आसा, मागीर नरशिंवाचें देवूळ वेलंगां आसा. हे सगळीं देवळां तर केले जाल्यार हांगा टेम्पल ट्युरिजम म्हणून हो एक नवो कॉन्सेप्ट करूंक जाता. म्हणजे एक दीस आसा तो टेम्पल ट्युरिजम आनी तेज्या बरोबर एडिशनल जशें आतां फार्म हावज आसा म्हणजे माडयो स्पायसीस दाखयता त्या तरेचे डेवलप करूंक शकता आमी. म्हणजे आतां फॉर एग्जांपल हांव रावता दुर्बाट. आमचे दुर्बाट आगापूर नांवाचें गांव आसा पळय थंय 1000 वर्सां पयलींचें महादेवाचें देवूळ आसा. बऱ्यापैकी थंयसर तळी आसा. म्हणजे जो फील थंयसर 1000 वर्सां पयलींचो फील आजुनूय थंयसर गेलो जाल्यार महादेवाच्या देवळान पळोवंक गावता. पण खंयच्याच हांगासरल्या मिनिस्टरान हांव पार्टीन जरी काम केलो जाल्यार आमचे आयकोपी लोक हांगासर ना कारणान अशें हें जाता. कारण ह्या क्षेत्रान जेन्ना हांवें भरारी मारली ती भरारी जर पळयत जाल्यार म्हाका जर गव्हर्मेंटान जर सांगलें की ट्युरिजम इंडस्ट्रीन तूं मातशें लक्ष घाल म्हणून जाल्यार हांव बऱ्यापैकी घालूंक शकता. आनी हांव म्हाजें मोठेपण कित्याक लागून सांगता तर हांवें जो एक कॉन्सेप्ट केलो एक्वेरियम नांवाचो. हो एक्वेरियम आतां तुवें उलयता आसतना केन्ना गोंयान असलो एकूय ना. गोंयान न्हू इंडियेन ना. 10 वर्सां पयलीं म्हाका 2-3 जाणां चेडवां म्हाज्या एक्वेरियमान येयली आनी ते म्हणलें भाई साहब ये कुछ नहीं है हमारे जम्मू में आ जाओ बोलो बाग बहु बगीचा है उधर बहुत अच्छा बड़ा एक्वेरियम है. हांव बायलेक घेतलो फ्लायटान बसलो 30-35 हजार रुपया खर्च केलो आनी बागबहू म्हणून थंय जम्मूक आसा थंय गेलो आनी एक्वेरियम पळयलो. एक्वेरियम बरो व्हडलो आसा पण नुस्तीं नासलीं. आतां एक्वेरियम किंग विदावट किंगडम अशा परिस्थिती येयली. ते सोड आतां पयरूच म्हाका एका फ्रेंडान व्हिडियो धाडलो आनी टनल एक्वेरियम आसा तो हांगासर आसा अहमदाबाद.
म्हणजे मोदीन मला 300 कोटी रुपया खर्च करून, हांवें व्हिडिओय पळयल्ले, 300 कोटी रुपया खर्च करून बॉल एक्वेरियम बांदला. सो हांवें म्हाज्या पुण्याच्या एका फ्रेंडाक, म्हणजे तो ह्या क्षेत्रांत आसा, त्या क्षेत्रांत आसलेले ताका घेतलो आनी ताका पुणेच्यान अहमदाबादाक आपयलो. हांव हांगासरल्यान गेलो, 30-40 हजार रुपया खर्च केलो आनी 4 दिसांचे आमी हे केलो की येदो व्हडलो एक्वेरियम पळयतलो जाल्यार 2-3 दीस जाय आनी आमकां कितें आसा नविदाद थंय शिकपाचें आसा म्हणून आमी 3 दिसाचो प्लॅन करून गेलो. सकाळीं गेलो, पावरफूल एक्वेरियम, पण कितें भितर नुस्तीं ना, उदक आसा, जी फॉल्स कोरल्स आसा तेजें डेकोरेशन केल्या आनी प्रत्येक नुस्तें परत परत रिपीट केल्लें आसा. हांव ह्या इंटरव्यू तर्फे तुमकां सांगूं सोदतां, म्हाजे कडेन जें आयज कलेक्शन आसा तें कलेक्शन इंडियन खंयच्याच एक्वेरियमान ना. म्हाजो एक्वेरियम आसा तो मरीन एक्वेरियम, लक्षांत धरा, मरीन एक्वेरियम म्हणजे समुद्री माश्याची एक्झिबिशन आसा. आनी हे नुस्तें जें आसा ते इतके कलरफूल, हेजे जे तुमी जर केन्नाय येयलो आनी हांव तुमकां जर भेटलो, म्हाजे कडल्यान गायडींग करून घेया, जेणे करून तुमकां ताज महाल आनी इतर बऱ्यो वस्तू म्हणजे 7 अजुबे आसा थंय जे पळयतकीर जें सॅटिस्फॅक्शन मेळटलें तेज्या पेक्षा माय सॅटिस्फॅक्शन हांव तुमकां दिवंक शकता. इतकी म्हाजी स्टडी आसा आनी इतकें हांव तुमकां दिवंक शकता. आनी दुसरी गजाल म्हाजे कडेन आसा, बाकीचे कडेन कशें आसा की तेंचो टनल एक्वेरियम आसा. टनल एक्वेरियम हांव फाल्यां करूंक शकता कारण म्हाजे कडेन नुस्तीं आसा. पूण टनल एक्वेरियम करतलो जाल्यार म्हाका ते एक टनेलूच बांदपाक 5 कोटी रुपया खर्च जायो. आतां 5 कोटी रुपया हांवें खर्च जर केला टनेलाक जाल्यार 5 कोटी हांवें तिकेटीचेर वाडोवचो पडलो आनी ऑटोमॅटिकली तिकेट वाडयली म्हणजे कमीत कमी म्हाका 400 ते 500 रुपया तिकेट करचे पडले आनी ते येवचे ना लोक. म्हणजे कठीण जातलें कारण हांव आतां 200 रुपयाचो एक्वेरियम दाखयता, पण काही हांवें पळयलां की थोडे लोक फाटीं सरता. पण तरी पण हांव कितें करता, हांव जर स्वता थंय आसलो जाल्यार तांकां हांव फ्रीवूय सोडटा, कन्सेशनूय दिता, पण हांव आमच्या मनशा कडेन तें सगळें सोंपोवंक शकना. म्हण म्हाज्या अभिमानान छाती ठोकपणे सांगता, म्हाजे कडेन जो एक्वेरियम आसा तो इंडियन खंयच ना. आनी म्हाजे कडेन एक्टिविटी आसा म्हणजे हांव देशाच्यो जगाच्यो अर्द्याच्यो कंट्रीज भोंवला आनी हांवें एक्वेरियम पळयल्या, सिंगापूर म्हणून मलेशिया म्हणून थंय टनल एक्वेरियम आनी हे भरपूर आसा. पण म्हाजे कडेन ज्यो एक्टिविटी आसा त्यो जगान कोणाच कडेन ना. एक्टिविटी म्हणजे कितें आसा, नुस्तें जें आसा तो लॉबस्टर आसा असो हातीन दिता, तुज्या बॉडीक कांयच इजा जायना, तो हातीन दिवन तूं असो फोटो काडूंक शकता. आतां म्हाका सांग, ज्या मनशान एक्वेरियम लॉबस्टर पळोवच ना आनी ते कितें आसा, लॉबस्टर म्हटल्यार तर सुंगटा भशेन हें आसा, शेप आसता, ताका पांय आसता, हें सगळें अजब. नुस्तें म्हटल्यार नॉर्मली नुस्तें आसता पळय तें तशें आसता न्हू, आनी हेका पांय आसलेलेशें नुस्तें लोकांक, आनी ताका इद्यो व्हडल्यो एंटिना मिश्यो आसता, मागीर तेगे दोळे आसता ते टॅलेस्कोपीक आसता, हे सगळें कोणें पळयल्लें नासता आनी त्या नुस्त्याक हातीन धरप हें मोठें अजब जावन आसा. आतां फॉर एग्जाम्पल हांव खुद्द सांगता, 15 वर्सां पयलीं हांवें लॉबस्टर पळयल्लो, पण जितो लॉबस्टर पळोवनासलो, चलता तो लॉबस्टर पळोवनासलो आनी ताचो मुवमेंट केन्नाच पळोवनासलो. आतां हे जगांच्या खंयच्याच एक्वेरियमान जितकें हांवें पळयलां तितून खंयसरूच ना. मागीर आमचे कडेन इसणां म्हणून आसता, सोरपा भशेन फीश आसता, तितून तो कितें आसा, इसणाच्या हातीन धरले काय ना तो स्लिपरी आसा आनी तो फुडें वयता, मागीर तितून बरो खेळपाचो आसता, मागीर सी कुकुंबर आसता. मागीर शंख जे आसता पळय ते लोकांनी शंख आसा ते मेल्ले पळयल्ले आसता, म्हाज्या हितून शंख आसता पळय ते भायर सरता, तो वयर असो काडून लोकांक दाखयलो काय ना तो ऑटोमॅटीक भितर वयता. आपले गोगलगाय म्हणटा पळय त्या गोगलगाय भशेन आसता तो, म्हणजे ती एक समुद्री गोगलगाय. अशा तरेच्यो एक्टिविटी आसा. मागीर कासव हातीन आसा, फीश फिडींग जें आसा पळय, म्हाजे कडेन जे नुस्तीं आसा ती अरावंड 4 ते 5 फुटाचे आसा आनी त्या नुस्त्याक जर तुवें जेवण दिलें न्हू ते मोठ्यान आवाज करून खाता. हो एक्टिविटी खंयसरूच ना. आणि म्हाका दिसता तुमकां ती खरंच स्टडी आसा, कारण आमी 2-3 फावटी जेन्ना आयले तुमचे कडेन तुमी हे एक एक्सप्लेन करून सांगलेलें आसा आमकां. ही आवड कशी लागली? नुस्त्यांची आवड म्हणजे वेगवेगळी, आतां पर्टिक्युलर नुस्तें खावपाची आवड आमकां सगळ्यांक आसा, पूण हे नुस्तें वेगवेगळ्या जगांतले वेगवेगळे स्पेसीस जे आहात ते एकठांय हाडपाची आवड कशी लागली? वास्तवीक हांव सोशल वर्कान आसलेलो, हांव क्लब चलयतालो दुर्बाट, आनी म्हाजी खरी हें आसा तर जाल्यार हांव जेन्ना शारदा स्पोर्ट्स क्लबान आसलेलो न्हू, आनी म्हाका बरी उमेद आसलेली की गांवांत कितें तरी करचें म्हणून, आनी गांवांत हांव खूब प्रयत्न करतालो. आनी तसो हांवें एकदां कॅम्प घेवन हांव कोल्हापूर गेल्लो.
म्हणजे 1985च्या दरम्यान असो हांव एक कॅम्प घेवन कोल्हापूर गेल्लो. तर कॅम्प घेवन वयता आसतना 60 भुरग्यांक घेवन गेल्लो आनी तांकां जेवण खाण अशें 8 दिसाचो तांकां सायट सीन करप, तांकां योगा शिकोवप अशा तरेचे हांव 85 सुमार तो प्रोग्राम करतालो. आनी थंय आमी एक मच्छालय पळयल्लें आनी त्या मच्छालयान जशे तुमी हेजे एक्वेरियम शॉप्स आसता नुस्तें विकपाचे, गोल्ड फीश, एंजल फीश, मागीर सकर फीश अशी जी फीश आसता त्या तरेची फीश बारीक बारीक थंय आसलेली. मच्छालय म्हणजे आतां म्हाजो एक्वेरियम आसा तसोच, पण तो फ्रेश वॉटरचो आनी बारीक नुस्त्यांचो आसलेलो. हांवें तेन्ना चिंतलें अरे कितें म्हणून आमच्या दुर्बाट येदी व्हडली चणकां मेळटा, येदे व्हडले बाम मेळटा, अशें नुस्तें घाली जाल्यार पळोवपाक एट्रॅक्शन जातलें. म्हणजे त्या टायमार 1985 जाल्लें. योगायोगान म्हाजें नशीब फुल्लें, म्हाजे माळशेन म्हाका सपोर्ट केलो. हांवें वेर्णा बिल्डींग बांदली. बिल्डींग बांदतकीर हांवें थंयसर एक हॉल केलो. तो हॉल बरो चल्लो ना. देखीक चिंतलें हांवें तो एक्वेरियम हांवें तर तेन्ना चिंतलेलें पळय तें घालुया म्हणून. आनी तो एक्वेरियम हांवें थंयसर स्टार्ट केलो. स्टार्ट करता आसतना कितें केलें हांवें घरा कडेन प्रयोग केले. फिल्ट्रेशन स्वताचें केलें. तितून त्यो खर्चाण्यो हाडप, शेवटाळ्यो हाडप, काळुंदरां हाडप, बाणशिरी हाडप, अशें वेगवेगळे नुस्तें थंयसर हांवें घरा कडेन पोसून गेलें. म्हाजें सांगपा म्हणल्यार हांव घरा कडेन पोसता आसतना एक दीस असो एक्सिडेंट जालो की भावाले चेडूं ल्हान आसलेलें. ते खेळटा खेळटा ते ग्लासूच फुटलो आनी तेका हातूच कट जालो. इतकें सॅक्रिफाय इतको म्हाका हें करता. आनी मागीर येवन हांवें तो सेटअप हांगासर केलो. आनी त्या खातीर मागीर हांवें नॅशनल लेवलचेर फिलिपोस नांवाचो एकटो सायंटिस्ट आसलेलो तेजो आदार घेतलो. त्यानंतर मागीर बॉम्बे, मागीर सिंगापूरच्या लोकांचो हेल्प घेतलो आनी हो सेटअप केलो. म्हाका दिसता आयज तुमी जशें त्या तरेन म्हळें की गोंयचोच न्ही जाल्यार भारतांतलो एकमेव एक्वेरियम जंय सगळ्यांत चड तुमकां वेगवेगळ्या तरेची नुस्तीं पळोवपाक मेळटली. सर, कमिंग बॅक टू दीस प्रोजेक्ट, आतां जे आमी आसा सद्या बसल्या, इट इज कॉल्ड एंटीक मार्दळ पणजे. आनी नांवूय तुमी पणजे म्हणटा ते सारकें एक पणजेकारांक लागीं किंवा गोंयकारांक लागीं अशें दवरलां. कितें आशिल्ली आयडिया आनी हो ब्युटिफूल जो इंटिरियर तुमी केल्लो आसा कोणी डिझायन केला? वास्तवीक हो रेस्टॉरंट घालपाक म्हाका एक म्हाजो मित्र म्हणजे हेजो मालक आसा तो गावलो. ताणें एकाच शब्दान सांगलें आपूण विकीत जाल्यार ही प्रॉपर्टी तुकाच विकतलो म्हणून. तेणी डायरेक्ट म्हळें. ताणें सांगलें विकपा. कारण हांवें म्हणलें कित्याक लागून? ना बाल आपल्या चेड्याक माल, तुजे जेवणाची मात थाळी बाल बरी लागता आनी तो मुद्दाम आपल्याक फोर्स करून 15 दिसांनी म्हयन्यान बाल आपुणल्या कडेन तुजेच कडेन हाडून हे पणजेच्या लोकांक मेळचे अशें ताका दितलें. कित्याक पयशे कोणूय आपल्याक दितलो, तोवूय दितलो आनी दुसरोय दितलो, पण आपूण ही प्रॉपर्टी आसा तुकाच विकता. त्या प्रमाणे आमचें डील जालें आनी आमी सगळो वेव्हार केलो. आतां पणजे जातकीर वास्तवीक हांव जेन्ना सुरवात खंयचीय करता म्हाजें चिंतप आसता पळय, म्हणजे लोक चिंतपाचें बंद करता तेन्ना सुरू करता अशें. आनी वेर्णा जेन्ना म्हाजें आस्थापन घातलें तेन्ना म्हाजो डिझायनर आसा संतोश तारी म्हणून, जो माशेलान रावता, तो म्हाजो एडवायजर. म्हणजे डिझायनींग करप, नांव कशें थेवप, म्हाजी सुचना आसता. मागीर तो ताका बरें लेप लावन मागीर ते बरें करून दिता. आनी जयेश फडते म्हणून जो आर्किटेक्ट आसा आमचो फोंडेचो, मुळगांवान तो करंदाळे करंदाचो, आनी तेणें सपोर्ट करून तो हे म्हागेलें सगळें डिझायन बीन करता. आनी जेन्ना सुरवातीक हांवें 20 वर्सां पयलीं एंटीक मार्दोळ म्हणून जो नांव केलें तेजे अर्थ असो आसा, पोन्ने माड्डोळ. मूळ म्हाळशेचे आमी मूळ वेर्णेचे. बाटाबाटीच्या टायमार ते म्हाळशेक घेतले आनी रासय येयले, रासयच्यान दुर्बाट येयले आनी दुर्बाटच्यान फुडें जे लोक गेले ते फुडें शेट वेर्णेकर लावपाक लागले. आनी आमी हांगासर नुस्तेकार तो पोटाचो प्रश्न आसलो त्या प्रमाणे आमी हांगा नुस्तें मारलें. आनी त्या लागून त्या स्थानाक म्हणजे आतां माड्डोळ वेर्णा पळय म्हणटा थंयसर एंटीक मार्दोळ नांव दिवपाचें अशें आसा, ताका पोन्ने गोंय म्हणटा, पोन्ने माड्डोळ म्हणटा, पोन्ने माड्डोळा अशें म्हणटा. म्हणटकीर आमी तेंच नांव दिलें. फकत ताका बरें कॉमर्शियल नांव येवपा लागून एंटीक मार्दोळ. हाचो अर्थ आसा पोन्ने माड्डोळ आनी कांय ना. म्हाळशेचें स्थान. आतां म्हाका बार घालपाचें आसलेलें आनी तें घालता आसतना एकदम ते म्हालसा बार एंड रेस्टॉरंट हें म्हाका मातसो पटना. देवाचें नांव हांव स्वतात पियाना आनी देवाचें नांव कित्याक ठेवचें. म्हाका सांगा, आतां तुमी एज अ सोशल वर्कर म्हणून खूब काम केलें, अजुनूय करतात, तुमच्या गांवांत जी कितें मदत आसा अजुनूय तुमी दितात. सो ताजे बद्दल आमी ह्यान पयलीं उलयल्या. पूण पॉलिटिक्सान असल्या कारणान, पार्टीन असल्या कारणान आतां आयच्या खिणाक ह्यो गोश्टी तुमी कश्यो पळयता? मदत कशी पळयतात पार्टीची, किंवा स्वता तुमी कशें कितें फुडें वयतात ताजे बद्दल थोडें? हांव
मूळ म्हणजे हांवें बरेच फावटी इंटरव्यू घेतले आनी हांव म्हागेलें एक ब्रिदवाक्य म्हाजें आसा की हांवें लायफान केन्ना जॉब करूं ना, हांवें लायफान केन्ना सोरो पिवना, हांवें लायफान केन्ना कोणाक फटोवना, म्हणजे कोणाले पयशे खावप जावं पयशा लागून भानगडी करप असो एकूय गजाल करना. ह्यो 3 गजाली म्हाजें ब्रिदवाक्य आसा. आनी हे सगळें करता आसतना जेन्ना भारतीय जनता पार्टीन आमी सुरवातीक काम करताले तेन्ना अशी परिस्थिती आसलेली, आमी शवयात्रा काडटा आसतना 4गूच जाण आसलेले आनी 5वो मनीस ते हें कितें धरपाक आसलेले. म्हणजे आमी काँग्रेसच्या विरोधान जेन्ना शवयात्रा बीन म्हणून काडटाले तेन्ना 4 मनीस घालून 5वो मनीस पासून आमी कुणेले अशें करून आमी काम करताले. जेन्ना मोठी मोठी आंदोलनां आसतालीं पणजे तेन्ना पणजेचे भारतीय जनता पार्टीचे जेन्ना पळय आमचे वरिश्ठ त्या वेळेचे नेते आसलेले तेन्ना पळयताले मडकयची गाडी येयल्या शिवाय आमची मोर्चा सुरू जायनासली. म्हणजे लोक हाडटलो जाल्यार आमकां मडकयच्यान हाडचें पडटालें. आनी अशा तरेन आमी मडकय काम करताले. आनी जेन्ना आमी सुरवातीक आज पासून जे मिनिस्टर आसा तितूनचे हांव कोणाचें नांव घेना, तो आमकां पळयतना भाजीपाव म्हणटालो आनी आज तो मिनिस्टर आसा, हांव कोणाचें नांव घेना, आमकां पळयतकीर भाजीपाव म्हणून आमकां हें करतालो. पण कशें आसा आमी एका विचारान येयल्ले आसा. पूण म्हाजो प्रश्न तेच आसा की तुमकां एक एकदां दिसता वायट की पयलीं स्टार्टींग पासून जेन्ना तुमी पार्टे खातीर काम केलें, तुमी इतले पार्टे खातीर वावुरले आनी आयज जेन्ना अश्यो गोश्टी जाता की बाबा तुमी म्हटलें तशें की कितले पार्ट्यान कितले सुद्दां सायडीक हे करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार तुमी पार्टी वांगडा आसतले. वायट दिसता केन्ना अश्यो गोश्टी? ना, केन्ना केन्ना तसो दिसता, पण ते दिसप चुकीचें नासता. राजकारण आसता पळय, त्या राजकारणान काही गजाली म्हणजे पोटोन पासून त्यो सोडच्यो पडटा. म्हणजे शेवटी कितें आसा, आतां खूब जाण म्हणटा आमची PDP बरोबर आमी काश्मीराक आमी हें केली, सैरिगत केली आनी सरकार चलयली. आतां पयलीं म्हणटाले तें बरें आसा, पण आतां आमच्या लक्षांत येता PDP बरोबर त्या टायमार तो दुस्मान पासून जरी आसलो तेज्या बरोबर आमी सैरिगत दिवन थंय राज्य केलें पळय, तेन्ना त्या लागून 370 काडूंक पडले. म्हणजे भितर कितें आसा तें सरपाक गावले. म्हणजे कांय गजाली त्यो गनिमी काव्यान खेळच्योच पडटा. आपल्या मनशाक पासो कडेक ठेवचो पडटा. शिवाजी महाराजाक तशें हांगासर सुरतचो खजिनो लुटचो पडलो, कारण ते वायट गजाल आसलेली. पण त्या परिस्थितीन तें काम करचें पडलें आनी तें करचेंच पडटा. आमकांय दिसता की आतां बरेच म्हणटा ते विचित्र मनीस काही मिनिस्टर बीन जाल्ले आसा. म्हाका खुद्द अनुभव आसा. हांव आजुनूय एका मिनिस्टराच्या अगेन्स्ट हांव हायकोर्टान आसा, हांव फायट मारता. म्हाजेच पार्टीच्या विरोधान जे सरकारान आसा आजुनूय हांव फायट मारता. परिस्थिती आमच्या सगळ्या लिडरांक सांगलें, केंद्रीय मिनिस्टर आसा तांकां सांगलें, अशे बऱ्या व्हडल्या व्हडल्या टॉप लिडरांक सांगलें की म्हाजेर हो अन्याय जाला. तेन्ना तुमी पळया, म्हाज्या पार्टीचे हांगासरले स्थानीक जी कमिटी आसा तांकांय खबर आसा हो प्रदीपाचेर अन्याय जाल्लो आसा म्हणून. म्हाका बरोच फटको बसलेलो आसा. आनी आज हांव हायकोर्टान आजुनूय हांव सरकाराच्या विरोधान हांव झगडटा. आतां तुमी म्हणटाले तरी पण तो BJPन हे येयल्या ते टेम्पररी, आमी परमानंट. कळ्ळें? हे भाडेकरू जे पळय येयल्या पळय आनी आमच्या विरोधान आमच्याच कार्यकर्त्यांक त्रास करता ते भाडेकरू. आमी भाडेकरू न्हू, आमी भुमिपुत्र. BJPचे आमी भुमिपुत्र आसा. आमकां तसो वायट जायना. प्रत्येकाचो टायम येता. आमचो टायम आसा तो वायट आसा. म्हणजे हेजो अर्थ आमी ते पार्टीसून केन्नाच भायर उरचे ना. आनी हांव सगळ्या कार्यकर्त्यांक आजुनूय सांगूंक सोदता, ते धरूं नाका तुमी. म्हाजेर अन्याय जाला पळय तसो तुमचेरूय अन्याय जाला. कळ्ळें? पण प्रत्येकाचो टायम येता. आतां फाटलें इलेक्शन जर पळयलें जाल्यार राजकारण बारलेलें जाल्यार रवी नायक, सुभाष शिरोडकर हे पयलीं आमी धरताले की आवट जाले म्हणून, पण ते येयले परत येवू फावटी काही लोक पळय आसा ते आवट जाले म्हणटाले पण येयले. पण हें आसता पळय तें खंयच चुकाना. तितको टायम आसा तितके वायट दीस येता आनी मागीर बरे दिसपाचें येवपाचें आसा. हो प्रोग्राम सोंपच्या पयलीं एक गजाल म्हाका तुमकां सर विचारपाक जाय. आतां तुमी इतलीं वर्सां काम करतात, कार्यकर्ते म्हणून काम केलें. पॉलिटिक्सान सदांच एक एम आसता, अपेक्षा आसता, एक फ्युचर प्लॅन आसता. तुमचो फ्युचर प्लॅन, एक एम कितें आसा सद्याचें? वास्तवीक हांवें 50चेर रिटायरमेंट घेतलेलो, तरी पण चेड्याक आदार करपाक एडवायजर म्हणून हांव आतां काम करता. आतां हांव कांय तसो काम करिना. पण आतां सगळें काम जालें आनी हांव जेन्ना भोंवता न्हू भायर आनी हॉटेलाचेर काम करता न्हू तेन्ना हांवें तर कितें केलें जाल्यार हांवें जेवण दिवना. हांवें लोकांक वळख भरपूर केल्ली आसा. आनी लोक म्हाज्या हॉटेलार येता आसतना BJPचो म्हणून येता आनी बरेचशे पळय BJPचेर विरोधक आसा ते म्हाजे सहसा
भितर सराना पण थोडे येता अशें नसता म्हळ्यार हांवें पार्टीन खूब काम केलें आनी म्हाजी आतां इच्छा आसा की हांवें ऑलरेडी 2 वर्सां पयलीं हांवें रिटायरमेंट म्हणजे कोविडाच्या टायमार हांवें रिटायरमेंट घेतलो आतां हांव बेश्ट विजीट म्हणून येता म्हाजी इच्छा आसा की लोकसभेचें इलेक्शन आतां आसा आनी त्या इलेक्शनाक तुमच्या माध्यमांतसून हांव आतां तुमच्या माध्यमांतसून भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षाक आनी जी कमिटी आसा तेंचे कडेन मागता की हे फावटी लोकसभेची तिकेट आसा पळय ती हांव इंट्रस्टेड आसा तर कोणी म्हणटलो तुका तिकेट कित्याक लागून म्हणटा आनी कित्याक लागून लोक मतां मारतले एखादो आदवोगाद आसा एखादो दोतोर आसा जावं एक प्रोफेसर आसा प्रोफेसरान विद्या दान दिल्ली आसता दोतोरान सेवा केल्ली आसा आनी बाकीच्या एका सगळ्याक नांव आसता हांवें हॉटेल चलयलें हांवेंनूय लोकांची सेवा केल्या पयशे घेतल्यात तेंच्यांनी पयशे घेतले हांवेंनूय पयशे घेतल्या पण त्यो सगळ्यो सेवा आनी आमची सेवा जायना कशी ती हांवें सेवा करता आसतना म्हाजे पार्टीचें काम केल्लें आसा खंयच्याच आंदोलन खंयचोच कितें मेळावे खंयचेच कितें आसा तितकेंय हांवें सगळें एटेंड केल्लें आसा नॅशनल लेवलचेर जे मिनिस्टर आसा स्पिकर कोण आसा त्या लोकांची म्हाजी वळख आसा आनी अशा तरेन आतां म्हाजो लोकांची सेवा करपाक पार्टीन जर म्हाका चान्स दिलो तर हांव निश्चित निवडून येता हांव येवचोना आज जे मोदीचें नांव आसा तितून आयज अशी परिस्थिती आसा नॉर्थ गोवाक आमचो भाऊ आसात सावथ गोवाक म्हाका जर तिकेट दिली हांव निवडून येतलो हेजें कारण अशें आसा की म्हाजी परिचय लोकां कडेन खूब आसा हांव आज गोंयांत 15 लाख जरी पॉप्युलेशन आसा तितून 7 ते 7.5 लोकांचे म्हाजे कडेन डायरेक्ट अप्रोचमेंट आसा आनी लोकांनी प्रामाणीकपणां म्हाजी पळयल्या म्हाका तिकेट दितले मोदीच्या नांवार म्हाका मतां दितले मोदीच्या नांवार मतां मेळटली हे फावटी तो असो चान्स आसा हांगासर की हांगा फातर पासून हे फावटी निवडून येवंक शकता सावथ गोवाक फादर पासून थंयल्यार चान्स आसा आनी खूब वर्सां काम केलें ह्यो नरेंद्र सावयकर तेन्ना उबो रावलो तेन्ना उबो रावन ताका एकदांच निवडून दिलो आनी आतां म्हाज्या सारकिल्या मनशाक जर दिलें जाल्यार तो एक वेगळो संदेश येतलो गोंयांत सबंद वेगळो संदेश येतलो की भारतीय जनता पार्टी आपल्या कार्यकर्त्याक साद्या कार्यकर्त्याक पासून वळखता आनी जो म्हाज्या लायफान म्हाजे स्वताचो संवसार वयर काडपाक हांवें वावुरला तो उरलेली म्हाजी वर्सां आसा पळय त्या लोकांचे संवसार वयर काडपाक म्हणजे कोणाक नोकरी ना कोणाक बिजनेस करूंक दिवपाक हे सगळें हांव खासदार तर जालो न्हू हांव बऱ्यापैकी लोकांक सेवा लोकांची करूंक शकता कारण हांव बेकार सद्या तुम्ही म्हणटा 2024चे लोकसभा तिकेट सावथ गोंयची तुमकां मेळपाक जाय आनी तुमी दावेदार आसा सारके ताचे हांव आतां ह्या तुमच्या माध्यमांतून अध्यक्षाक आनी कमिटीक आनी जे पार्टीचे वयचे हेजेर आसा स्टेटीचे तेंचे कडेन हांव रिक्वेस्ट करता तुमच्या माध्यमांतून करता हांव त्या खातीर वेगळें एप्लिकेशन करीना म्हाका दिसता ही जी तुमची मनोकामना आहा ती रोखडीच पुरी जाल्या पुरो आनी ह्या बर्थडेच्या निमतान जे तुमी मागलात म्हाका दिसता की ही एक मोठी गजाल आसा आनी ती जायत जाल्यार सावथ गोंयान एक मोठो रिवोल्युशनूय जावपाक शकता एक मोठे बदलूय जावपाक शकता सर तुमी टायम दिलो आमकां आनी उलयले त्या खातीर देव बरें करूं थँक्यू व्हेरी मच